वर्साचो सादो काळ 10वो आयतार. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. सरीसपरा देवान आदामाक उलो करून विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिलो, तुज्या पावलाचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी विंगळो आसा म्हूण हांव भियोन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगळो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवारलेल्या झाडाचें फळ तुवें खेल्लें बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलेली, तिणें त्या झाडाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. तेन्ना सरीसपरा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलोय? बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळणी घाली देखून हांवें तें खालें. तेन्ना सरीसपरा देवान सर्पाक म्हणलें, हें तुवें केलें देखून सगळ्या घरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां मदें तुजेर शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुजे आनी ओस्तरे मदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मदें दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजे मस्तक मांडयतली आनी तूं तिचे खोटेक चापतलोय. देवाचें उतर हें देवाचे वळखकार. जबाब, खरेंच तुज्या हातान भरपूर मेळटा काकूट. भाग्यून पावलून कोरीतकारांक बरयलेली दुसरी चिठी वेले वाचप. भावा भयणीनू, हांवें सत मानले देखून हांव उलयलो. अशें बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें मन आसून आमी सत मानताव देखून आमी उलयताव. आनी जाणें सौम्य जेजूक पुनर्जीवन केला तोच आमकांय जेजू बराबर पुनर्जीवन करतलो आनी आमकां तुमचे बरी ताचे सरशी व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हे सगळें तुमच्या बऱ्याक. हे परी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकांमध्ये दिनवासनी वाडो. ह्या पासत आमी केन्नाच आंग काडिनाव. जरूय भायल्यान आमचें जिवीत बिगडून वेता तरी भितरल्यान ते दिसान दीस नवसरून वेता. कित्याक ह्या ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो आमच्यो खती दुखी तांचे लागीं कसली सर करूंक जाय नासलेले सासणाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करतात. म्हणटूच दोळ्यांक दिश्टी पडटा तसल्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन लायनाव, पूण दिश्टी पडना तसल्या वस्तूंचेर. दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात, पूण दिश्टी पडनान त्यो सासणांक तोपतात. आमचे संवसारांतली बिराड म्हणजे आमचे कुडीचो तंबू मोडून गेलो जाल्यार देवा कडले घर, मनशाच्या हातान बांदूंक नासलेले सासणाचे घर आमकां स्वर्गार आसा म्हूण आमी जाणा. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान, अध्याय 3 वळी 20 ते 35. एकदां जेजू एका घरांत आयलो. नव्यान इतलो लोक थंय एकटलो की जेवंक पर्यान नजो जालें. हें आयकल्या उपरांत तांणी सोयऱ्यां ताका धरून हाडूंक गेलीं, कित्याक ताची मोत उरल्या अशें ती म्हणटाली. जेरुजाल्याक थावन देंवून आयलोले धर्मशास्त्री जेजू विशीं अशें म्हणटाले, ताचेर बेलजेबूल बसला आनी देवचाराच्या प्रधाना उद्देशी तो देवचार काडटा. लोकां आपणाशी आपोवन जेजू वापरनी तांकां सांगूंक लागलो, सैतान कसो सैतानाक भायर घालतलो. एक राज आपणाचेर आर फाटलें जाल्यार
एक राज आपणाचेर आड फाटलें जाल्यार तें राज उबें उरो नजो, आनी एक गोर आपणाचेर आड फाटलें जाल्यार तें गोर उबें उरो नजो. तशें तर सैतान आपणाचेरूच झूज करूंक उठलो आनी फाटलो जाल्यार ताच्यान उबो रावो नजो. ताचो शेवट पावलो. कोणाच्यान एका बलिश्ट मनशाच्या घरान भितर रिगून त्या बलिश्टाक आदी पयलो बांदल्या शिवाय ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदतूच की ताचें घर लुटूंक जायत. हांव तुमकां खरेंच सांगता, मनशाच्या पुतादवांक सगळीं पातकां भोगसतलीं, देव निंदा तें करीत ते लगून. पूण पवित्र आत्म्याचेर आड देव निंदा करीत ताका केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. तो सासणांक उरता तसल्या पातकांचे गुन्यांवकारी जातलो. मेळत मोताचेर बसला अशें तांणी म्हटलेलें देखून हें ताणें सांगलें. ताची आवय आनी भाव भयण पावून सरली आनी भायर रावन ताका आपोवच्या खातीर तांणी सांगून धाडलें. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसुल्लो आसतना असो ताका निरोप दिलो. पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो प्रतिपाळ केलो. म्हजी आवय आनी भाव कोण? आनी आपली भोंवतणी बसुल्ल्यांचेर नदर भोंवडावन म्हटलें, हे आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची कुशी करीत तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखांडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमी सद्या काळाचो 10वो आयतार समोर ओंपता. जेजू म्हणटा, म्हजी कशी करूंक न्हय, पूण म्हाका फाटयला ताची कशी करूंक हांव स्वर्गार थावन देवला. दर एक घडयेक आपल्या बापाची कुशी करूंक जेजूचो हुस्को जालो. आनी हेच दर एका पाटलावदारान केलेलें जेजूक जाय. हाका लागून आयच्या सेवा धर्माचो विशय, वचात देवाची कुशी करून देवाची भाव भयणी जायात. तर सगळ्या वेळार आनी सगळ्या वस्तूंनी देवाची कुशी करूंक आनी जेजूची भाव भयण कशी जिवंक देवाची कृपा आमकां जण एकल्याक मेळ्ळ्या प्रमाण मागुया. आमेन.